जाल्या उपरांत हांवें कला अकादमीन जॉयन जालो. कला अकादमीचे आर्ट कॉलेज आसा त्या कॉलेजान हांव जॉयन जालो. ताचे उपरांत मागीर दिस इज माय 4th सोलो शो. चवथें हें स्वताचें इंडिविज्युअल अशें एक्झिबिशन म्हजें. प्रत्येक एक्झिबिशनाचो आशय विशय हो वेगळो आशिल्लो. जेन्ना पयलो शो जालो तो सेमी एब्स्ट्रॅक्ट जालो जाल्यार म्हाका भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. पूण काही अशे जशी प्रायोगीक नाटकां आसता आनी रियलिस्टीक कमर्शियल नाटकां आसता तशें प्रायोगीक लोकांचे तकलेवयल्यान वता आनी अशी कमर्शियल म्हणटकूच लोकांक इजिली कळटा. तशेंच कितें मातशें एक्झिबिशन जालें. हांवें मागीर सेकेंड सोलो जो केलो तो एक आध्यात्मीक गोश्टीचेर. आध्यात्मिकान म्हाका खूब विश्वास त्या कारणान तो हांवें आध्यात्मीक हाजेर केलो. तातूंत स्कल्पचर पेंटींग आनी हांव थोडेशें आवय कडल्यान म्हाका लिटरेचराचें भरपूर ज्ञान मेळटा. बालपणा पासून जो आपलो गणपतीचें म्हाका स्तोत्र शिकला तेजे वयल्यान सगळें मागीर पोयमी आनी आवयचें म्हजें वाचन भरपूर आसल्या कारणान तेजे कडेन म्हाका आध्यात्मीक गोश्टी किंवा लिटरेचरान भरपूर मदत जाता. पण तेजे कडेन ते हांव ते म्हाका मागीर एक चाळवळीचो पुस्तकूय म्हजें प्रकाशन जालें. ताची प्रस्तावना गोपाळराव मयेकर सरांनी बरयल्ली. ताकाय म्हाका भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी तर ह्या म्हजें पयलें एक्झिबिशन जशें जालें सेकेंड एक्झिबिशन हें जालें आनी थर्ड एक्झिबिशन हांवें एक्सक्लुसिवली लँडस्केप्स. कारण आमच्या गोंयांत इतले कारागिरांनी भरला की सगळी घराची पयलींची मोन्युमेंट जे सांबाळून दवरल्या सगळी मळ्या सारकेले एरियेन म्हणा किंवा अशें काजीक लोक पावना अशा जाग्यार जी घरां बी दारां आसा ती हांवें सोदून काडून ताजी स्टडी करून हांवें ती सगळी अशी चित्रीत केली की ती म्हाका ताका भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी म्हजें खरें तर विकपाचो हो मूळ उद्देश न्ही. म्हाका सॅटिस्फॅक्शन जे आंतरीक सॅटिस्फॅक्शन आसता तें मेळटा. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर मी. कित्याक मनी एवरीबडी कॅन मेक मनी इन डिफरंट सोसायटी डिफरंट. पूण हातूंत जें समाधान मेळटा चित्रां काडून जें समाधान मेळटा तें समाधान आय वॉन्ट टू गेन. त्या म्हणून बाय को इन्सिडन्स सगळीं चित्रां एकूय उरोवना जातलीं. त्या सिरियलांचें एकूय चित्र अशें उरूं ना सगळीं तकली. म्हणून उदो हांवें कितें केलें एक सिरीज अशी घेतली की निसर्ग नेचर. नेचरान म्हाका कितें दिसता हें हांवें चित्रीत केलें